सिंपल प्लॅन आसा आमचो जो आमी डिमांड घातलेलो आसा तेका लागून आमी हांगा येयल्ले DCP डिपार्टमेंटान कालच्यान आमी बसलेले आमकां जो हक्क मेळपाक जाय आमचो रायट जो लँड रायट आमी म्हणटा तो रायट आमकां मेळोंक जाय मात तो मेळोंक ना आनी काल आमकां अशें एश्युरन्स दिल्लें की सांजे पर्यंत आमकां तेजो जो निकाल आसा तो मेळटलो बट सांजे पर्यंत आमकां मेळोंक ना वयल्यान आयज सकाळचे फुडें जेन्ना आमी रातभर रावले आनी सकाळी फुडें आमी पळयलें की विदावट एनी ऑर्डर म्हळ्यार ऑर्डर आसा म्हणून सांगली तेंचे हातीन तरी कांय ऑर्डर नासली पुलिसांनी आनी जो मामलेदार म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान म्हाका हितूंतल्यान उखलून हाडलो आख्ख्या लोकांक उखलून हाडले झरेत हाडले आमकां एटॅक करपाचो प्रयास ह्या सरकारान केलो आनी आमचे जे जितले गांवकार आसा ह्या गांवकारांचेर जो एटॅक करपाचो जो आमचे ST भाव चडशे आसा बहुजन समाजाचे लोक आसा हेंचेर सगळ्यांचेर एटॅक करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी ह्या निशेधान आमी ठरयल्लें आसा की जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशणार बसतलों ऑलरेडी मोदी हांवें डिक्लेअर केल्लें आनी तेकाच लागून हो जो आझादीचो प्रतीक आसा हो क्रांतीचो प्रतीक आसा आझाद मैदान हांगा खुबशे क्रांतीवीर येवन गेले तेंच्यांनी गोंया खातीर आहुती दिली सुटके झुजारी जाल्ले तेंच्यांनी आपले रगत बसून गेल्यार चलता मात आमी हे गोंय वाचयतले हो जो ध्येय धरलेलो तेंचोच आमी स्पिरीट घेवन तेंचोच जो जोश घेवन आमी फुडें वयतले आनी जेन्ना पर्यंत हे जे डिमांड आमी घातल्या ते फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपेशनार रावतलो तशेंच आतां एक स्टेटमेंट गोंयचो DCP मिनिस्टर दिता मुखेलमंत्री ओगी आसा खूब तरेचे स्टेटमेंट ताणें दिले आमच्या गांवचेर जेन्ना अन्याय जाता आमच्या म्हाज्या मतदारसंघाचेर जेन्ना अन्याय जाता आमच्या गोंयकारांचेर जेन्ना अन्याय जाता ही जबाबदारी म्हाजी जाता की बिंग अ लेजिस्लेटर हेजो आवाज काडचो हें सांगचें आयज अशें जाल्लें आसा कोण कितें सत्य सांगता तें आयकुपाक रेडी ना दोळे धापून आपणाक जाय तें करपाक सोदता आनी दादागिरीची भाशा जो उल्लेख आतां जाता तुमकां दादागिरी जो हेच्या पयलू हो करून दाखोवंक सोदतालो हेणेन आपणाच्या वडिलां कडेन वचून दादागिरी केल्ली आसा हें दिसून येता आनी आयज हो दादागिरीची भाशा आमकां करून दाखयता हांव एक सांगता आमी हेंकां भिवपाचें ना आमी तूं कितलोय बडायो मार तूं कितलोय सांग हेंकां हाडटा तेंकां हाडटा अशें करता तशें करता जाय तेंकां घेवन यो फरक पडना जेन्ना आमी चिंतलेले आसा की गांवा खातीर आमी झुजतले ह्या गांवा हे मातये खातीर हे सातेरी देवी खातीर आमी जेन्ना झुजतले तेन्ना आमी खंयच्याच अर्थान फाटीं सरपाक येवंक ना हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन तो म्हणटा की आपणान फक्त रिक्वेस्ट करपाक लायिल्ली ही रिक्वेस्ट ओडून हाडपाची धुकलून हाडपाची सकयल ओडून हाडपाची झरोवन हाडपाची ही रिक्वेस्ट केल्ली कोणाच्या हेजेर नंबर 2 हेजेर तो मुखेलमंत्र्यान हेची क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा हांव प्रेस भावां कडेन मागता ह्या दोनूय मंत्र्यां कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन बिंग अ होम मिनिस्टर आनी हो DCP मिनिस्टर हेंचे दोगांची क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय की बाबा तुमचे कितें आसा लिगल टर्म्सान क्लॅरिफिकेशन दिया तुम्ही अजून पर्यंत लिगल टर्म्सान उलयना हेंकां हाडटलो तेंकां हाडटलो ते खबरी न्हू लिगल टर्म्सान तुमचे क्लॅरिफिकेशन दिया हे जे 39 हाडला तुम्ही जितून तुम्ही आमचे दोंगर शेतां भाटां सगळी सोंपोवंक सोदता ऑर्चर्ड लँड फॉरेस्ट लँड नो डेव्हलपमेंट स्लोप बफर झोन हेरिटेज ट्रेल हे तुम्ही जे सगळे सोंपोवंक सोदता लिगल टर्म्सान खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही करता जेन्ना तुमचोच कायदो सांगता की 25% वयर ग्रेडियंट आसा ना ते आमी लँड यूज चेंज करूं शकना आयज हें उलोवपाक हो रेडी ना हो आपणाची मनमानी करपाक रेडी आसा हो आपणाचे भाशणां व्हडली दिवपाक रेडी आसा पण खरें कितें सत्य आसा पळय तें उलोवपाक रेडी ना देव जाणा देवी जाणा लोक जाणा आयज सगळे धर्माचे लोक सगळे गोंयकार सगळे जातींचे लोक एकटे जावपाची गरज आसा ही हुकुमशाही ही दादागिरी जी चल्ल्या ही दादागिरी बंद करपाची गरज आसा आनी ही दादागिरी बंद करिना जाल्यार गोंयकारांक जगपाक दिवपाना आमी
आमची हावुती कशी कितें जावं आमकां कितें जावं आमी ओगी रावची ना रावतले आयज गांवकार इतलेच आसा आनी सगळे येतले आनी ती दादागिरीची भाशा हांव पयलूच सांगता दादागिरीची भाशा जी आसा ती बंद कर जाल्यार मुखेलमंत्र्याक सांगता तुमकां समज दिसता की आमी ओगी आसा म्हणून आमी आनी ओगी रावपाचे ना आमी बरे भशेन शांतीकायेन हे आमचे उपोशणाचो आंदोलन जे आसा ते सुरवात करता पण तुमकां दिसता की दादागिरी करून तुमी हे आसा दादागिरीचे उलोवन दाखयता पणजे येतले आनी खंय येतले पणजे येवपाक जायना सगळे वाटे आमचेच आसा हे याद धरा पणजे येवपाक जाय ना सगळे वाटे आमचेच आसा बांबोळे वचपाक जाय ना सगळे वाटे आमचेच आसा हे याद धरा सावथाक आनी नॉर्थाक कनेक्ट करता तो जुवारी ब्रिज आमचो आसा हे याद धरा सो ती दादागिरीची भाशा मरे आमचे कडेन उलोव नाका हेच्या पयलू आमच्या वाठारांत कितलेशे क्रांतीचे वाव जाले आवाज जालो आनी हो गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा सो तुजे कडेनूय मागता तुका समज पेटोवपाक जाय नाल्यार तूं पेटोवपाक जाय नाल्यार आवाज कर आनी तुका पेटोवपाक नाका नाल्यार ओगी बरो राव आमी पासियेस काडून रावल्ले आसा आनी हो धरणा आंदोलन आमी पासियेसान धरला हे जे उपोशणाचं आंदोलन आसा हो पासियेसान धरला विरेश तुमकां तुमचे प्रोटेस्टा बायल्यो सगळे जे काल भरले तेका विश्वजीत राणेन ब्लॅकमेलच म्हणले कितें सांगपाक तुमकां पळय हांवें हेच्या पयलूच सांगलें की सगळे बाबडे बारीक समाजाचे लोक जे कसून जगता शेतां करपी लोक म्हटल्यार अशें दिसून येता ह्या बीजेपी सरकाराक एसटी समाज ओबीसी समाज भंडारी समाज बहुजन समाजाचे लोक हे तांकां लागना तांकां ह्या व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डर लॉबी सामान्य गोंयकारांका लागना तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डर लॉबी आसा जे माफिया आसा लँड डिलर्स आसा हे हो सरकार चलयता हे तर दिसता की ब्लॅकमेलर आमी समज आसा नाल्यार ते कोण ते गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता आयज हे सगळे हे माफिया जे जमले आनी हो विश्वजीत राणे आयज गोंयकारांक ब्लॅकमेल करता की आपूण इतलो हाडटलो तितलो हाडटलो पोटल्यो व्हांवन थंय हे कोणाक पोटल्यो दिल्या ना तुमकां कोणाक कितें दिल्या पयशे दिल्या आयकया हांगा पोटल्यो पावोन हंगडे वाहिनीचे स्टाफ पावोन तुमी व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता पळय आमकां सगळे खबर आसा टायम येतको A to Z हिस्ट्री काडटले तोंड आनी भायर काडूं नाका खूब कितें खबर आसा A to Z काडटले सो पासियस पिड्यार करूं नाका प्लीज आमी हांगा बसल्या सुशेगाद बसल्या हे आंदोलन जे आसा ते सुशेगाद जावनी बरे भशेन जावनी आनी लोकांकडे गोंयकारां कडेन मागता हात जोडून विनवणी करता तुमकां दिसता हे गोंय उरपाक जाय नाल्यार तुमी हांगा येवचे तुमकां समज दिसना हे गोंय उरपाक नाका नाल्यार आसूं सोडून दिवया हांव मेल्यार चलता पण सोडून दिया दिसता नाल्यार तुमी मुद्दम हांगा येवचे आनी ह्या मुवमेंटाक ह्या 39A विरुद्धान जो मुवमेंट आमी उबो केल्लो आसा ह्या मुवमेंटान तुमी हांगा हाजीर रावचे पोस्ट पयलो विश्वजीत राण्याचो आनी तेणेन एक बायट दिल्ली आसा की आपणाक खबर नासलें आपूण खंय सावड्डे खंय तरी कार्यक्रमाक आसलो म्हणून आनी तेका सकाळीं पासून फोन मारलेलो तेणें फोन कट केले थंय आमचे सगळे आसले तेंचे फुडल्यान फोन मारलेलो मदीं एक फोन घेतलो तेणें आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा आपूण आतां उलोवंक शकना आपूण आनी डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां तेणें फोन घेवना परत परत कट करपाक लागलो परत म्हळ्यार फोन घेयना तें बरो आसा परत फोन मारप तरी आसता तो फोनूय मारूं आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां कितें जालां आतां हो मिनिस्टर कसलो खंयचो मिनिस्टर कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा आतां हेचे थोडे वगत पयलू भलतीच स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना आपूण हें हाडटलो आपूण तें करतलो असो करतलो तसो करतलो ब्लॅकमेलर आतां कांयच खबर ना हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय आमी एक हें केलां धोरण धरलां सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान धोरण धरलां की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां तुमचे जे ऑफिसर्स आसा तुमचे जे इंजिनियर आसा तुमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयच्यो जो सारके सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आमी कितें केलें
आम्ही वचून आमचे प्रश्न मांडले, गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसात मांडले. हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो. सरकार तुमच्या दारी तुम्ही दरबार भरयता, जी दरबारा कित्याक लावन आसता, आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता, प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना, बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना. आनी जो विश्वजीत राणे म्हणून सांगता मातसो तुका कांयच खबर ना न्हू, नाल्यार कितें तुवें टॅबलेटी बी घेवपाच ना घे. कित्याक तुका म्हाका दिसता याद उरना, तो गजनीक बीन याद उरनासलो पळय तशें तुका याद उरना. टॅबलेटी कितें तुवें मिस जाले आसतले, चुकले आसतले घेवपाच्यो. तूं आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो, आयज सगळे हांगा पावले, तूं म्हणटा कांयच आपणाक खबर ना कितें जालें तें. हरशीं तूं बरो फोन मारता मरे सगळ्यांक, डपरपी टाप 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 करून. तुजे PA फोन मारता, आनी कोण फोन मारता, चालूच आसता मरे धपक्याक. आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता. मुखेलमंत्र्यान हें डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे. आनी आतां तो कशे तरेन हे स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली. आपलो कलीग म्हणटा, अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो, तुजें डिपार्टमेंट तुका कोण हाडयतालो येवपाक? तूं बिजी आसलो खंय? कसली मिटींग येवपाक बिजी आसलो? जेन्ना गांवचे लोक, तूं फक्त 70रीचो जावं वाळपयचो आमदार न्हू, तूं आख्या गोंयचो DCP मिनिस्टर आसा, तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा. तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता, तुवें ती जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी म्हाका अधिकार, बिंग अ लेजिस्लेटर, म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक. हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूं ना. हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो. आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो. सो हे सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तोमी नव्हेत, हे नाटक आसा. हे उतर आमी उपचार यूज करता, तोमी नव्हेत म्हणटा पळय, तसल्यो गजाल ह्या विश्वजीत राणे कडेन जाल्या. सो मातसो तुजो कितें आसा, तुका याद उरना कितें ना, हें मातशें तुवें चॅकअप करचो. हांवें मातसो म्हाजोय प्रेशर कितें आसा तो चॅक केला, ओके आसा खंय. सो तुवें तुजोय मातसो चॅक करचो. विरेश बाब, तुवें म्हणलें आतां विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केला ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करचो. ज्या पद्दतीन तो GMC कॅज्युअलिटी वचून जो रुद्रेश डॉक्टरा कडेन वागलो, ते कसलो डेकोरम तो? तेच सांगता, आयज हे मिनिस्टर जे आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता. स्पेसिफिकली विश्वजीत राणे आपणाक जाय तशी मनमानी करता. तो डॉक्टरांक तापयता, कोणाक काडून उडयता, कोणाक सस्पेंड करता. FDN कोणाक सस्पेंड केलो कसल्या कारणाक लागून, भलत्याच कारणाक लागून. ते सगळे काडुया. आमकां सगळी हिस्ट्री ज्योग्राफी सगळी खबर आसा. तुका समज जाय न्हू, आयज ह्या दीस आतां कितले दीस उरतले हांव खबर ना, एसेंब्लीक पावतलोय खबर ना. हांव सगळ्यांक मागता येवचे हांगा कितें कितें कुंडली आसा विश्वजीत राण्याची ह्या हांगाच एक्सपोज करुया बसून. आमकां तो तरी जातलो. एसेंब्ली हांगाच चलोवया. ही एसेंब्ली आसा, कशें युरी बाबान सांगलें की एसेंब्लीक आमकां भायर मारता. आमी जेन्ना सत्य उलयता तेन्ना हे लोकांची एसेंब्ली ह्या आझाद मैदानाचेर बरोवया. ही लोकांची एसेंब्ली, जे आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले जाणटे आमचे झाडाच्या मुळा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले, पेडा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले, असली डिसिजन आतां हांगा घेवपाची गरज आसा. हे डेकोरम न्हू, हे ऑफिस जे आसा म्हणटा पळय, हे ऑफिस दिल्लीकारांचें जालां, हे गोंयकारांचें रोग ना. आनी उरलेले न्हू, ना तूं धांवन येतलो आसलो की बाबा हय हेंचो कितें तरी प्रश्न आसा, आमी जाणून घेतलो आसलो. ती तुजी CTP आसा ती पावोन गेली. कित्याक गेली? तिणें डेकोरम मेंटेन केलो? कितें सांगलां? जेन्ना कोण आसा सर्विंग द नेशन म्हणटा तुमी, कसलें सर्विंग द नेशन? नेशनाचे जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां सर्व करपाचें आसता. जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान वचून कोणी कस्टमर येयलो, त्या कस्टमराक सोडिनासतना वचना कोण. आतां तुमी आमी एज अ कस्टमर आमी येयले, आमी एज अ वोटर म्हणून येयले, तेन्ना तुमी आमकां सोडून गेले मरे सगळे. सो हे डेकोरम कितें कोणान हें केलां पळय, मातशें तेजेर इन्क्वायरी हेणें विश्वजीत राणे आनी सियामान घेवपाक जाय.